पोर्तुगीजाच्या कार्यकाळात तांच्यांनी सगळ्यात पयलीं व्हडलें आक्रमण कोणाचेर केलें, तांच्यांनी धर्म परिवर्तन करच्या पयलीं आमची देवळां नश्ट करपाचें काम केलें। तांच्यांनी प्रत्येक गांवांतलें देवूळ मोडून उडोवचेलें, नश्ट करपाचें। हें कित्याक केलें तर लोकांनी एका जाग्यार येवचें न्ही, लोकांनी भजन किर्तन मनन करचें न्ही आनी आपलो धर्म सांबाळून दवरचो न्ही म्हणून केलें। आनी सोमनाथ पर्व हें ताजें उदाहरण आसा। जितके फावटी देवूळ मोडलें तितके फावटी तें परत बांदलें। तें देवूळ जें नश्ट केल्लें आनी विशेश करून 1000 देवळां जीं नश्ट केल्या ताका लागून आमी एक भव्य मंदीर हें तांच्या यादिस्त बांदपाचें ठरयलां। खंयसर आमी ताका म्हणटा कोठी तीर्थ कॉरिडॉर, दिवार आयलंड हांगासर, म्हणजे परत एकदा तुमच्याच मतदारसंघात दिवार आयलंड हांगासर भव्य मंदिराचें पुनर्निर्माण आमी थोड्याच दिसाच्या भितर सुरू करतले। म्हणजे गोंयांत ज्यांची ज्यांची ती देवळां मोडलीं तांच्यांनी हय आपलें हेंच कुलदैवत आसा म्हणून थंयसर येवचें, ह्याय देवळाची सुरवात रोखडीच जातली। आमी गोंयांतलो जर इतिहास काडून पळयत जाल्यार तें कोठी तीर्थावयलें देवूळ हें तेन्ना मोडलें पोर्तुगीजांनी। लोकांनी आपलो देव व्हेलो आनी नारव्यां दवरलो। छत्रपती शिवाजी महाराजान देवूळ जें आसा हें परत एकदा बांदलें आनी सप्तकोटेश्वराचें देवूळ हें 16व्या शतकांत म्हणजे शिवाजी महाराजात बांदलें आनी तें परत जीर्ण अवस्थेंत आयिल्लें। तें परत लोकार्पण करपाचो योग जो आसा हो म्हाका मेळ्ळो, हेंय म्हजें हांव भाग्य समजतां। त्या निमित्तान तें देवूळ आमी लोकांक लोकार्पण केलें।